Headlines brought to you by Panchamrita. वादग्रस्त विधान करपी हिंदुत्ववादी वक्तो गौतम खट्टराक अटक करून हाडलो गोंयांत. मिडिया कॅमेराचेर सत्य की जीत जय श्रीराम म्हण वक्तव्य 6 दिसांचो रिमांड. गोवा बोर्डाचो 10वेचो निकाल 94.51%, 96.51% चलया जाल्यार 94.37% चले पास. 178 स्कुलांचो 100% निकाल. ग्रामसभा तापल्यो. केळशे लँड फिलिंग, लँड कन्वर्जन, स्थानिक टॅक्सी चालकांचो विषय. अस्नोड्या मेगा प्रकल्पाक विरोध. असोळणा हॉकी ग्राउंडाक दिल्ली मान्यताय घेतली फाटी. कोवूड बागा रस्त्यार 2 दुचाकींची समोरासमोर धडक बसून दोगांक मरण. 25 वर्सांचो अनिल आत्ताक सोंपलो जाल्यार 28 वर्सांचो अरुण उपचारा वेळार गेलो. लयराईच्या जात्रेक पोरू येदे व्हडले अपकीर्त जाले. 6 जीव गेले, मात लोकांक अजूनय समज येना. धक्काबुक्की, धुकल, ओढ चालूच. नियंत्रण हाडूंक पुलिसांक नाकापुरो. आणि सोशल मीडियाचेर हिंदू धर्मांच्या देवांविशीं आक्षेपार्ह पोस्ट घाला म्हण वास्को बोवाळ. धर्मीक भावना दुखावल्याचो आरोप. संबंधिताचेर खर कारवाय करची म्हण मागणी.